आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. फार्मागुडयेर गोपाळ गणपती देवस्थानाक 50 वर्सां जालीं. देवस्थानाच्या भांगरा महोत्सवी वर्धापन दीस सुवाळ्याच्यो कार्यावळी चल्ल्यात. आयज आमच्या देवळाक 50 वर्सां पूर्ण जातात. त्या निमतान आमी हो सुवर्ण महोत्सवी साजरो करतात, वर्धापन दिन. त्या निमतान प्रत्येक दिसा आमी धार्मीक निधी दवरल्यात. दनपारां महाप्रसाद आसतलो 4 दिवस आनी सांजचे आमचे कल्चरल प्रोग्राम जातले. त्या प्रमाणे लास्ट दीस म्हणजे 10 तारखेर जो करून आमचो वर्धापन दिवस 50 वर्सां पूर्ण जातात त्या दिसा आमचे सगळे मेन ज्यो विधी आसतात ते पूर्ण जातल्यो. दनपारां सामको महाप्रसाद व्हडलो आसतलो, कमीत कमी 3000 3,500 लोकांचो. तेव्हा सगळे भक्तगणांक जाहीर आवाहन करता की प्रत्येक भक्तगणान आमच्या महाप्रसादाचो आस्वाद घेवन आमकां अशें तेंची साथ लागून हे देवस्थान आनी भरमसाट जावचें अशें आशा बाळगता. कुमारजुवेच्या बीजेपी मंडळान कुमारजुवेच्या लोकांक फ्री मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो. आज कुंभारजुवे मंडळातर्फे मेडिकल कॅम्प, फ्री चॅकअप आणि फ्री मेडिसीन हांगा लोकांक आमी प्रोवायड केल्या. आणि भारतीय जनता पक्ष फक्त राजकारणात ना तर समाज उपयोगी कामां करपाक फुडें सरता. आनी सदांच भाजप हो समाजाक कितें उपयोगाक येता अशीं कामां सदांच करता. हाजो एक एग्जाम्पल म्हणून आजचो हो मेडिकल कॅम्प जावन आसा. म्हापशा मोयरा फुटबॉल क्लब आणि GFDCन एकठांय मोयरा फुटबॉल ग्राउंडार 14 ते 16 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर 2 ते 30 मे मेरेन समर फेस्टिवल कॅम्प दवरला. This summer camp is organized by GFDC and it is more basically to like for awareness that we are having GFDC program throughout the year over here, and some of them who can come during the summer and are interested can join in later on like as our trainees. So the basic intention is like awareness so that we conduct GFDC sessions on this ground every year throughout the year. Train the children like right from the grassroots, like basically it's like from 6 to 12. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमटाण, सोलां, अळसाणे, खारे, मिरसांगो शारांनी पुरुमेताच्या सामानाचो बाजार भरला. तातूंतल्या तातूंत म्हापशेचो पुरुमेताचो बाजार फामाद. पळयात म्हापशेचो पुरुमेताचो बाजार. मिरची कशी? मिरची 300 रुपया किलो. खयची? मोरजेची. आमटाण किलो? चिचोची आमटाण 170 रुपया किलो आसा. तुरमाणा काढलेली? तुरमाणा काढलेली 350, देठाची 300. आणि हे गुळे घालता आमी 100 रुपयांक 4. वराची आमटाण 90 रुपये किलो. ना पोट पड 90 रुपये. आणि चिचेची आमटाण? चिचे ना 130. म्हणून रेट वाढला. मातशे रेट वाडला. पयलीं 130 मेळटाले.
200 रुपये असताली गेल्या वर्षात आता 300ने घेतला आम्ही. महागाय ते आहात नाही ते वाढत आहे महागाय. व्हडले बांगडे 105 दिले. दुसऱ्या ते 100 गायले बांगडे. नाही नुसतं मारत म्हणजे ते आता सुके नुसतं मारत गाव पक्का मोठी नुसतं जिथे काय पडणार. अंत्रुज फिटनेस मसल हबान दौरिल्ले ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग सर्तीत विदेश कवळेकार वस्ताद थारलो. सर्त मसलमॅन बिल्डिंग संघटनेच्या आदारान फोंड्या जाली. सर्तीचे आकर्षण म्हळ्यार 2013तलो मिस्टर वर्ल्ड राजेंद्रन मणीन केल्ले दोळे दिपकावणी डेमॉन्स्ट्रेशन. Relax, please. Relax. Stand in your places. Good Rajendra. Yeah. Free posing 15. Make the maximum use of the run. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I can't breathe. This is my last resort. Cut my life into pieces. I risk my every spot. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong? Would it be right? It would be my right tonight. Chances are they're right. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. 'Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Avalikan in the first runner-up, champion in the Goa. Vitesh Kavalikar, champion of champion, Mr. Goa 2016. अंत्रुज फिटनेस आणि मसल हब आणि आयोजित केल्ल्या मिस्टर गोवा 2016 चे विजेता आसा बाबू विदेश कवळेकार. हे खबराचित्र हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां पुरुडेच्या वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.